सांसोम्या मंदिरांत जमल्या गीता गावन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे होतल्या सदेण्यापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा सुमतो सांसोम्या मंदिरांत जमल्या गीता गावन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे होतल्या सदेण्यापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा धापूय मोगाळ तूं आमचो जावून राखताय आमकां सदां एक मोगाळ सुखा दुखां दिवन आमकां आदार जाताय आमचो भळवण सांबाळना संतोषाचो म्या मंदिरांत जमल्या गीता गावन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे होतल्या सदेण्यापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा संतोषाचो म्या मंदिरांत जमल्या गीता गावन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे होतल्या सदेण्यापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा. मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरी सकाळ मागता. भोव पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आमी आचरण करता आसतना ह्या परबेच्या मिसाक तुमकां मोगोसो स्वागत मागता. एका मनाची काळजी जावन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. पवित्र आत्म्याची कृपा, पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याची फळां आमी जोडून घेवया. पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करूं दी आनी आमकां कृपेन बरोवन दी म्हूण ह्या संदर्भार आमी मागया. ह्या दबाजीक क्रिस्ताच्या संभ्रम मिसाक तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता आसतना हांगासर माध्यमा मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर्व भावार्थ्यांक खातीर विशेश करून आमी मागया. तुमकांय मोगोसो स्वागत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता. हे मिसाचें बलिदान अर्गसावन भेटयता जेनिशा आनी अनिशा डिसोजा नित्या दरवडो. देवादीन फिलोमेना डिसोजाच्या आत्म्या मिस्तिता लविना रोशन लोबो आनी कुटाम लोट्स वाडो. देवादीन लाजरस डिसोजाच्या दुसऱ्या वर्साचो मरणाचो उडास काडून जे आत्म्या मिस्तिता लिल्ली डिसोजा पंपई माय वाडो. तशेंच कुटुंबांत देवादी जाल्यार सानाच्या आत्म्या मिस्तिता जीवन आनी जॉयलीन सल्डाना आसूम सांवडो. तशेंच देवादीन आनंद डिसोजाच्या आत्म्या मिस्तिता जसिंता डिसोजा फातिमा वाडो. हे सर्व ते बसोत मागया. आम्हा समेस्तां बसोत मागया. जे कोण मागतान बसलां उडास काडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगचनो फेंतकोस्ताच्या म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या येण्याच्या दिसा पवित्र सभा जल्मली. तेच पवित्र सभेचे सांदे आमी एका कुटुंबाच्या स्पिरितान हांगासर येवकारिस्त भेटोवंक सांगाता जमल्या. सोमयाच्या वेदी भोवती जमलेल्या आमचेरी तो सुपवित्र आत्मो येता. आमच्या जिविताची वाट चमकोवंक तोच पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणांनी बोळ दिता म्हण आयची देवस्तुती आमकां संदेश दिता. पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. तुजी देणी आनी फळां आमचेर नव्यान वत म्हूण मागया. सांगातास आत्म्याच्या प्रेरणान जियेतां तेन्ना आमी क्रिस्तंवपणान गिरेस्त जातां आनी सर्गींचें राज आमचे मदें हाडूंक वावरतां. तें उगडासान दवरया. एका काळजाची आनी एका मनाची जावन हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. मगळ भाव भयणीनो, जेजून म्हणलें आसा
तुमी केल्ल्या सर्व पातकांक माफी आसा, पूण पवित्र आत्म्या विरोध केल्ल्या पातकांक माफी आसची ना, कित्याक तो पवित्र आत्मो सताचो आत्मो. देखून घडी बोटोळे दांपियांक पवित्र आत्म्या विरोध आमी केल्ल्या सर पातकांची दूख धरया. जावं पुरो मिसाचें बलिदान करूच तूं पवित्र आनी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हणून उंडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत जावनची पवित्र घडी. जर तर त्या जेजूच्या मांस कुडी रगताक आमी अपमान केल्लो आसा, आमी पवित्र आत्म्या दुखयता. जर तर आमी पवित्र आत्म्याक दुखयता जाल्यार हें व्हड पातक. देखून एक घडी बोटोळे दांपियांक आमी केल्ल्या पातकांची दूख धरया. सोम्या तुजें उतरस पवित्र आत्म्याचें देणें. हे उतराचो तिरस्कार करून पवित्र आत्म्याक आमी दुखयला. पश्चातापोवन बक्षणें मागोवन म्हणटा, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचेर तुजी काकूळट दाखय. पवित्र युक्करिस्ताचें बलिदान पवित्र आत्म्याचें वर्तें देणें तांदूळ खरेपणी वांटेली जायनासतना आमी पवित्र आत्म्याक दूख केलेलें आसा. सोम्या पश्चातापोवन बक्षणें मागोवन म्हणटा, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचेर तुजी काकूळट दाखय. आमी सगळीं पवित्र आत्म्याची तेंपलां राग मसोर द्वेश दवरून हगेन दवरून आमी जीवन एकामेकाची मनां दुखयल्यांत ह्या मुखांतर पवित्र आत्म्याक आमी दूख दिला. पश्चातापोवन बक्षणें मागोवन म्हणटा सोम्या, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचेर तुजी काकूळट दाखय. तकली भगवंत देवाची काकूळट आमी समीस तांचेर मागया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा 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 देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा. सर्गीच्या राया सर्ववेदान देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिवासता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वागता. सुखी ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाचे शेळी, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. तिथल्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर.
देवया गरीब बरदोळे दांपी आमच्या ते सावं खातीर इरादे खातीर मागया जे इरादे दवरून एमिसाचें बलिदान आमी पेटयता ते इरादे सोम्या मुखार पवित्रात्म्या मुखार त्रिंदादी मुखार आमी दवरया. देवा आमच्या सर्व पदवेदारा बापा, आयच्या दिसाच्या दबाजीक संभ्रमा वरवीं सर्व देशांनी लोकांमध्ये विस्तारलेले तुझे परजेक तूं पवित्र करताय. युगा युगांक प्रितुमेचेर पवित्रात्म्याची देणी सुबामपणी वत आनी जें काम शुभवर्तमानाचे परगटणेचे सुरवेक तुवें अजापांनी घडोवन हाडलें तें सदयाळपणी आमच्याय काळार पवित्रात्म्यान भरलेल्या भवार्थ्या उदेशी फुडें व्हरूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ताचो परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोवन आसले. तेदवा एकाच सणे कठीण जड वारें आयलेल्या बरी मळबार एक आवाज आयलो आनी तें बसोन आसलेल्या त्या घरान भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिब्यो, त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्यांचेर वचोन रावल्यो. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुजलेमाक आयलेले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हडी एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेलें हर एकल्याक आपआपले भाशेन आयकतलें देखून लोक सकट तटक जालो. ते शर्मेले आनी विजबीज जावन म्हणाले, पळया हे उलयतात ते सुमेस्त गलिलियागार न्हयवे? तर आमचे मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात तें आमचे माय भाशेन आयकता तें कशें? आमी हांगा आसांव पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसापोतेमियांतले, जुदेयांतले आनी कप्पादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पंपेलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरीन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयलेले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयल्या वारस मेळिल्ले, क्रेतांतले आनी आर्बिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयन ते सांगतात ते आमी आमचे माय भाशेन आयकता. देवाचें उतर. देवाचे वडुकार. तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. तुझ्या आत्म्याक सर्वेस परा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराक नावा, सर्वेस्परा मुझा देवा कितलो तूं वरतो. कितली विविध तुजी कृत्यां सर्वेस्परा, पृथ्वी सगळी तुज्या रसनांनी भरल्या. तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. तूं तुझे तोंड लिपयतना रसना गाबारता. तूं प्राण मात्र काड ती मरून परत्यान धुळीक वेतात. पूण तूं स्वास दिशी जाल्यार
ती परत रसून येतात. अशे प्रितुमेचे रूप तू नवे करता. दार तुझ्या अज्ञात सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. दार तुझ्या अज्ञात सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सांत पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. कोण रक्तमासा काळजातात ती देवाक मानवतात. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवनपण जोडला. देखून आत्मोच तुमकां जीव दिवपी सकत जाता. तितलेंच न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. तर भावानो आमी ऋणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षक सरी जाल्ल्या जिवनाची ऋणी न्हय. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशे जाल्यार तुमी मरतल्यात. पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या कोट्या करण्यांचो नाश करशा जाल्यार तुमी जियेतल्यात. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियेभरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय. तितलेंच न्हय क्रिस्ताचोवे देवाच्या दायजाचे वारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेचेय आमी वांटेली जावंक पावतल्या. देवाचे उतर. देवाचे बुडकार. पवित्रत्म्या ये देवो आणि पागल सर्गिता उजवाडाचे तुझे की येतो बापा दुबळ्याच्या येतो दाता देण्याच्या येतो दिव्या अर्जाच्या उजवणारा बोऱ्या आत्म्यांदुलो तुझेऱ्या स्वादिकर्या विशेवा विषेव तू वावुरतेल्या सावळी वोता सुकतेल्या बुजवण करी रडतेल्या ये बुजवाडा भरले आत्मे परिपूर्ण तुका
मनशातोय काय इल्ले वाईटा ओळखले नातल्या तुझो धीरादा दूतू सकळ मेळले विजय सकळ सुकुले तांबय सकळ गायले भागय सकळ गड जाले शेक सकळ धन जाले वाटे पोरती आडखिले लाभय तुझ्या भावात्या तुझे आशे पातेल्या ओवी तुझी साथेनी लाभय शेगो नाचे गो लाभय आमकां बोरे मोर पावय सुका सुस्नाच्या आमेन. Alleluia, 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 alleluia. पवित्रत्म्या देवानी बर काळजां तुझ्या भावार्थ्यांची आनी पेटय तातूंत उजो तुझ्या मोगासो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हळें तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे अशी येवन ताचे ती वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्ही बगार म्हाका पाठयलेल्या त्या बापाचें. तुमचे सांगात आसतना हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. देवाचें उतर वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हणजे मगच्या बाबानो आनी भयणीनो, आज पवित्रत्म्याची दबाजी परब आमी आचरण करता. आयच्या दिसाक आनी एक नांव आपयता आमी कितें पेंतेकोस्त. पेंते म्हळ्यार कितें 50वो दीस 50th डे पेंतेकोस्त 50वो दीस. जेजूच्या पुनर्जीवनपणांतावन आज पर्यंत 50 दीस जाले. ह्या 50 दिसांनी जेजून ह्या सिसांक तयार केल्लें 11 जाणां दिसांक तयार केलें. दिश्टी पडून ताचें दर्शन दिवन ह्या पवित्रत्म्याक स्वास सोडून धैर्य दिवन तांकां तयार केल्लें. आनी ह्या 50व्या दिसा ते सांगात आशिल्ल्या वेळार आयच्या पयल्या वचपान धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत आमी आयकलें आनी थंय एक वातावरण बदललें. कशें ताबर पर्वतार जाल्लें तसलें वातावरण. आनी ह्या वातावरणांत उज्याच्या जिबे मारिफात पवित्रत्मो तांचे थंय देवलो आनी ते प्रेरीत जाले प्रेरणान भरले. तशें म्हणटाना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पयलीं पवित्रत्मो तांचे थंय नातुल्लो म्हण न्ही आसलो. मनशा सैबातय 2 सैब आसात. 2 सैब. एक मनशा सैबातय 2 सैब आसात. एक कुडीचें सैब आनी एक आत्म्याचें सैब. 2 सैबां ते आमचे थंय आसात. जानवरां थंय आसात. कुडीचें सैब आमकां भूक लागता, आमी खाता, आमी पियेता.
आमी न्हिदता उठता हें सगळें जनवरां थंय आसा आमचें थंय आसा कुडीचें सैम भूक लागल्या वेळार काली म्हणी खाता तशेंच आत्म्याचें सैम आसा आत्म्याचें सैम आनी आत्म्याचें सैम हें देवाचें सैम कुडीचें सैम आमकां दिसता आत्म्याचें सैम दिसना आत्म्याचें सैम हें देवाचें सैम आदांच्या नाकाच्या फुडांत देवान स्वास फुंकल्या वेळार तें आमचें थंय आयलेलें तो वळच्या कालार आतां पर्यंत तो आत्मो आमचे थंय जीव आसा देवाचो स्वास देवाचो आत्मो आमचे थंय आसा अदृश्य देवाचें अदृश्य रूप तें हर एका मनशा थंय आसा देखून मनीस समजता बरें आनी कितें वायट म्हूण तो पारखिता आनी तो बरें करूंक प्रयत्न करता जानवरांक ती समजून येना जानवरांक ती गिन्यान ना देखून जानवरां थंय तो आत्मो पवित्र आत्मो ना कित्याक तांकां बरें कितें वायट कितें गुर्तू ना देवान सांगलां तुवें तण खायचें देवान सांगलां तुवें पालो खायचें तेंत खाता दुसरें कांय करूंक जायना गायरान म्हणूंक जायना हांव आज तणी खायना बतेनी खायना बिरयानी खाता म्हणूंक जायना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें स्वस्थ हर एका जानवराक तें एक स्वतंत्र ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण आज आमकां ही दोन सैमां आसात ही कुडीचें सैम आनी आत्म्याचें सैम कुडीच्या सैमांत आनी आत्म्याच्या सैमांत मस्त ताफवत आसा हाचें दुसरें वाचपाक आमी गेल्या जाल्यार कोण रक्तमासाक काल जातात देवाक मानवंत रक्तमासाक कोण पळय रक्तमासाच्या अपेक्षे प्रमाणे जियेता तो देवा तावन पयस सरता ताचे तें आसलो आत्मो तो मेळयता देखून तुमी रक्तमासाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्ही बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे तुमी जिये जाय तवळ देव तुमचे थंय जियेता पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता आनी जेजूय तुमचे थंय जियेता आनी तुमी पवित्र जातात म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता सांपावलू गालनगार बरयल्ल्या पत्रांत रक्तमासांतल्यान उपजोवच्या त्या कृत्या विशांत आमकां तो उल्लेख करता रक्तमासांतल्यान उपजोवची कृत्यां कशेलीं व्यभिचार अनिश्कळपण पचदेपण बोंब्या पुजा माट दुस्मानकाई झगडीं मोसोरू राग स्वार्थ मनभेद थंड वा पंगड पेल्यासो पोटजाळ खोबरो बेबदेपण पानोत्सव असले सकड मासा रक्तांतल्यान उपजोवचें हें मनशाक मेळयता देखून जेजून ताच्या परगट मिसां वेळार सांगलें आसा मनशाच्या पोटा भितर वेता ते मनशाक कांयच मेळयना बगार मनशा तावन भायर येता त्यो संगती राग मोसोर द्वेश हगे पोटसाळ बेबदेपण पानोत्सव हे सगळे मनशाक मेळयता आनी त्यो जावन आसात रक्तमासाच्यो करण्यो देखून आमी त्या करण्या प्रमाणे जिवंक जायना जर तर त्या करण्या प्रमाणे आमी जियल्या जाल्यार आमी मनीस जायना आमी जानवर जाता आयल्या वार हांवें तेन्ना पळयता आमी कुन्यो जाल्यो मस्त न्ही इश्टाची खून केली हें पुरो पळयता आमी हें मनशाचें कृत्य न्हय मन जातीचें देखून जेन्ना मनीस मासा रक्ताच्या अपेक्षा प्रमाणे जिवंक फुडें सरता तेन्ना तो दैवीक सैम होगडायता आत्म्याचें सैम होगडायता आनी तो एक जानवरा कशें जाता जानवरा भशेन तो जाता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज पवित्र आत्म्याची परब आमी आचरण करतना वो पवित्र आत्मो बळादी आत्मो आमच्या दोळ्यांक तो दिसना करंट दोळ्यान दिसता कोणी करंट पळयला कोणी पळयलें करंट कितलीं कामां करता हांव करंटाची कितलीं अनुभव करता पूण कोणाक एकल्या मनशा म्हणी करंट दिसलो आसा ना वारें कोणी पळयल्लें आसा ना देखून पळया ती सकत करंटाची सकत कितली भिरंकूळ आसा वाऱ्याची सकत देखून पवित्र आत्म्याचे गुर्त तुमी पळयले जाल्यार पवित्र आत्म्याचे गुर्त कसले कोणाकूड आसा पवित्र आत्म्याचे गुर्त पवित्र आत्म्याची गुर्त सिंबल ऑफ द होली स्पिरीट म्हणटात पळय खंयचें तें एक उजो पळय उजो न्ही उज्याच्या रुपार आज पयले आसतना आमी आयकलें उजो तुमी पळयलें उज्यान कोणी हात घालता गी उजो कोणी धरूंक शकता गी ना कोणी उजो आपणूंक शकना कोणी उजो धरूंक शकना उजो कितें करता उजो
पेटयता, उजो लासता, उजो उलपयता, उजो भिरांकूळ उजो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्रत्मय उजो, पवित्रत्मय उजो. तुम्ही पळयला उजो नासतना जिवंक जाता आमकां? जाता? उजो नासतना जिवंक जाता? जायना. माड वाडटा ते वाडनात, रूख झाडां किर्लता ते किर्लनात, सूर्य नान जाल्यार कांय जायना. तोय उजो, भिरांकूळ उजो. दनपाराच्या बरा वताक रावंक जाता आमकां? जायना. तशेंच पळय उजो नासतना जिवंक जायना. आनी उजो तो भलादीक, तो सत्यवंत, आनी ताका कोणाय हात घालूंक जायना. पवित्रत्म तसोच, पवित्रत्म भलादीक सत्यवंत. देखून जेजो म्हणटा हांव संवसाराक उजो लावंक आयला. उजो, उजो म्हळ्यार पवित्रत्म. उजो लावंक आयला, तो म्हाका आतां पेटलोलो जाय से. देखून उज्याची सकत ती पवित्रत्म्याची सकत म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून उजो पवित्रत्म्याचे एक गुर्त. तशेंच उदाक, दुसरो गुर्त उदाक. उदाक, उदाक नासतना जिवंक जाताय? न्हय. उदाक चड जालें जाल्यार मरोंगी मरतात. उदाक जिवी दिता, जिवी काडटा. व्हडल्या डॅमांत आनी काडटांत स्टोर करून दवरलेलें उदाक ते आतां पावस येयल्या दिसान सोडटा आसतना व्हडले व्हडले सैरान जाता. सैरान गेटी उक्त्यो करतना व्हडले व्हडले सैरान जातात, एनावन्समेंट करतात. सकयल्या तडीचे, सकयल्या वाटेचे सगळ्यांनी पयस वचूंक म्हूण सांगतात. कित्याक म्हण तितलो बोर उदकाचो. आनी उदक तुमी जाणात न्ही, सुनामी तसले लारां आयलीं जाल्यार सगळ्यांक न्हिदून व्हरतात. हे उदकाक आटापोवंक कोणाक जायना. उदक नासतना जिवंक जायना. आनी जीव दितलो, जीव दातार जावन आसा पवित्रत्म. देखून तो उदकाचो संकेत, उदकाचो संकेत. पवित्र स्नाना वेळार आमची पातकां सगळीं दोन वेचाक उदक वतून पवित्रत्म्या मुखांतर एका भुरग्याक, एका व्यक्तीक पवित्र सभेक स्विकार करता बावतिस्मा मुखांतर. देखून उदक जावन आसा संकेत पवित्रत्म. देखून उजो आनी उदक केदें लागीं येता ते, केदें लागीं येता ते. उजो आनी उदक बिलकुल लागीं येनात. पूण जाल्यारय पळय पवित्रत्म्याक ते गुर्त आसात म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो. जीव आनी जिवंतपण, आरंभ आनी अंत हातूंत तें आसा. आनी तिसरें जावन आसा पवित्रत्म्याचो गुर्त वारें. वारें, वाऱ्याक कोणाकी आटापूंक जाल्लें आसा. अल्टार वारें, अल्टार वारें आयल्यार आमकां खुशी जाता. सगळें भिरांकूळ वारें आयलें जाल्यार भिरांकूळ वाऱ्याक मनीस उबुल्ले आसात. व्हडली व्हडली बिल्डिंगां परतल्लीं आसात, व्हडले व्हडले रूख परतल्ले आसात. कांय थोड्या तेंपा मदीं आमच्या गांवांत मस्त वारें आयलें, माडयो पुरान न्हिदल्यो. भिरांकूळ वारें म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो. वाऱ्याक आटापूंक कोणाक जायना. आनी वारें खंय तावन खंय वळटा कितें म्हूण आमकां कळना. वाऱ्याची सकत, वाऱ्याचो परमळ, वाऱ्याची रंग कितें म्हूण आमकां कळीत ना. पवित्रत्म तसोच खंय तावन खंय येता, खंय वता कळीत ना. पूण ताची सकत भिरांकूळ म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो. तशेंच पवित्रत्म्याची सकत जावन आसा, पवित्रत्म्याचो गुर्त जावन आसा पारवो. उजो खंय, पारवो खंय. उदक खंय, पारवो खंय. पळय, पारवो एक सादो. देखून आमी बऱ्या बऱ्या संभ्रमाक पुरा पारवे सोडटा वयर न्ही गे. शांतीचो दातार पारवो, शांती पारवो. पळया कित्याक म्हळ्यार पवित्रत्म तो उजो, तें उदक वारें जाल्यार पवित्रत्म सादो, कलतो, बळो. देखून पारव्याचें रूप तो घेता, पारव्याचें रूप घेता. देखून जोद्दान न्हंयत जेजू स्नान घेता आसतना पवित्रत्म कसो देंवन आयलो? पारव्याच्या रुपार आयलो. कित्याक जेजू बळो, जेजू कलतो. देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा बळ्या आनी कलत्या काळजाचो, बळ्या आनी कलत्या काळ. पवित्रत्म्याची देणी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तशेंच पवित्रत्म गुर्त मोड, मोड क्लाउड न्ही गे. इस्रायल परचेक अरण्यांत पवित्रत्म लोकां मदें वस्ती करून मोडाच्या रुपान रावलो. ताबर पर्वतार पवित्रत्म एका मोडाच्या रुपान आयलो. आयच्या पयल्या वचपांत पवित्रत्म मोडाच्या रुपान एकठांय जालो. उपरांत तो उज्याच्या पावसा मुखान देवलो. पवित्रत्म, पवित्रत्म्याचो गुर्त तेल. तेल तुमी तेल मागचें पळयलां? तेल मागचें पिडेस्तांक आमी तेल मागता न्ही गे. पवित्रत्म्याची कुरपा थंयसर वळयता. आनी बावतिस्मा वेळार 2 तेलां मागता आमी न्ही गे. एक नव्या सिसाचें तेल आनी एक संस्करणाचें तेल मागता आमी थंयसर. पळया, आनी तेल जावन आसा गुर्त पवित्रत्म्याचो. पवित्रत्म्याच्या सक्तेन तुजी सगळी पिडा, तुजी पातकां धुवन वेतात. पवित्रत्म जावन आसा मोर, सील. सील मोर पोस्ट ऑफिसान घालतात पळय, सील मोल. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्मसाचो संस्कार आमी स्विकार करता आसतना आमी ह्या विशयान आयकता. सील कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी देवा मदें हो पवित्रत्म तो संबंध थीर करता, घड करता, बळादी करता, बळादी करता. देखून जेजू म्हणटा जो कोण पवित्रत्म्या म्हज्या नांवीं घेता तो म्हाका घेता आनी हांवें सांगलेलें मानून घेता. म्हजो हांव तुमचे थंय जियेता, तुमी म्हजे थंय जिवंक शकतल्यात. थीर करता मोर. आनी पवित्रत्म्याचो आनी गुर्त जावन आसा बोट. बोट, बोट
पवित्रात्म्याक मागचें न्ही गे बोट मागचें पवित्रात्म्या मागचें एक हातेर पवित्रात्म्या देखून पवित्रात्म्या सुगुर्तू बोट पवित्रात्म्या सुगुर्तू आनी एक असो हात हात हातांनी आमी कितें करता बरें करता सेवा करता न्ही गे हातांनी आमी एकामेकाक आदार दिता कुमो करता देखून कुमकेसो एक गुर्त जावन आसा पवित्रात्मा देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज ही परब आमी आचरण करता आसतना आमी पवित्रात्म्याची मनशां गी आमचे थंय पवित्रात्मो आसा गी आमचे थंय पवित्रात्मो आयला गी पेंतेकोस्ता दिसा आयिल्लो पवित्रात्मो ताज्या उपरांत पवित्रात्मो येवंक ना गी आसा हरी एका संस्कारान हरी एका मिसाच्या बलिदानान देवाच्या उतराच्या परगटणेंत हरी एका आमच्या भक्ती करण्यांत पवित्रात्मो आसा की ना देखून आमची हरी एक मागणी कशें सुरू करता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे म्हूण सुरू करता बड्या पवित्रात्मो आमी हरी एक पटी घेता देखून पावलो म्हणटा तुमी पवित्रात्म्याची मंदिरां हांव आनी तूं हरी एकलीं पवित्रात्म्याची तेंपलां ह्या पवित्रात्मो आमचे थंय वस्ती करता जाल्यार आमी आमची जिवीत बदलता आज पवित्रात्मो ह्या सिसान थंय वस्ती करूंक आयलो देखून तांचें जिवीत बदललें पवित्रात्मो आमचे थंय येता जाल्यार आमकां तो खंयच्यांनी भरता देण्यांनी 7 देणी पवित्रात्म्याची गोताय तुमकां 7 देणी पवित्रात्म्याची गोता ते खंयची ती एक जाणवाय गिन्यान बूद गठाय समजोणी भक्त आनी देवबिरान पळया पवित्रात्मो आसलेलो मनीस जाणवाय असो जाता जाणवायान भरलेलो खंय तो ती जाणवाय ताका येता म्हूण गोतू ना पळया देखून जेजूक म्हणलें ओ त्या सुताराचो पूत न्हय खंय तावन आयली जाणवाय पवित्रात्म्या आसलेलो मनीस जाणवायान भरलेलो गिन्यार उरता ताका उडास उरता ताका उडास सगत आसा ताका सगळें कांय पेपर नासतना कांय नासतना तो उलोवंक शकता गिन्यान आसा पवित्र बूद आसा कितें बरें कितें वायट म्हणली समजूंची बूद आसा ताका आनी गठाई आसा धैर आसा बळ आसा सगत आसा समजोणी आसा कितें बरें कितें वायट म्हणली समजोणी आसा भक्त आसा विशेष भक्त आसा आनी देवबिरांत आसा असली देणी एका मनशा थंय दिसून येता जाल्यार तो पवित्रात्म्याचो मनीस म्हणून आमी दाखोवन दिता तशेंच तो पवित्रात्म्याचो देण्यांनी भरलेलो मनीस ताचे तावन कितें फळां येतात फळां कोत्ताय तुमकां आतां एक रूख लायलो तुमी न्ही गे रूख लायलो आनी आमी कळटा हो रूख बरो गी फाट गी म्हूण कळटा माडी लायतना कळटा आमकां ही माडी बरी फळ दिता गी मंगळा बरी गी सायकान बरी गी आनी खंयची मोहित नगर बरी गी खंयची गी आमकां कळटा माडी पळयतना कळटा खंयचें फळ दिता गी म्हूण तशेंच एका मनशाक देण्यांनी भरलेलो मनीस पळयतना कळटा कितें फळ दिता हो कितें फळ दिता आं पळय 12 फळां आसात पळया माया मोगान जी येता सोडून हें जाता सूख जाता आमचो मनीस न्ही आसूं दी माया मोग देखून देवाची भास म्हणजे मोगाचे बाबडी न्हू मोगाची भास कुटुंबान ती चडवून हें जाता जायना गी फिरकचें ती जाता वाड्यान जाता चड जालें मागीर उपरांत राजी जावचें मोगान जिवचें हांव म्हजो भाव म्हजी भयण आसून मोगान तो जावन आसा पळया पवित्रात्म्याचें फळां संतोश केदाळे मनीस संतोशांत आसता तो रडकुरो जाल्यार कांय प्रयोजन ना रडकुरो जाल्यार पवित्रात्म नाम जालें उठले बसले रडचें न्ही गे रडकुरो आयलो आमी रडोन वचो आमी संतोशाची जायचे कित्याक म्हळ्यार पवित्रात्मो संतोश देखून आमी संतोशाची आसां जाल्यार संतोशान आसां जाल्यार केदाळे आमी पवित्रात्म्याच्या फळांनी भरलेलीं जाता समाधान आनी एक फळ आमी समाधानाचे मनीस जायचे उठल्या बसल्याक थापचें उठचें बोंबरचें तेंगणें घालचें टाक करचें न्ही आमी समाधानी जायचे समाधान एक ग्लास फुटलो व्हडणी आसूं दी दुसरो हाडया जर तूं फुटलोय जाल्यार बियान कांपोन आनी आहले 2-4 ग्लास फुटले तशें जायना देखून आमी समाधानाचे मनीस जावंक जाय सोंसणीकाय आसाय जाय सोंसणीकायचें फळ सोंसणीकाय थोडी बोटी कुटुंबा जिवितांत सोंसणीकाय भोव गरजेची बायल केदाळे कितें करता कितें करचें देवान दिल्लो कुरीस सोंसून व्हरचो गो केदाळे जोर करता न्ही गे गो उपाद्र करता कितें करता रावंक सोडिना कालें करचें देवान दिल्लो कुरीस म्हूण सोंसून व्हरचें सोंसणीकायन तो जावन आसा सोंसणीकायचो फळ देखून हें भोव गरजेचें दया दाखय जाय आमी म्हजे तावन सूख जाता तुजे तावन जाता आमी एकामेकाक दया दाखोवचे मनीस जावंक जाय बरेंपण म्हळ्यार आमी बरें करूंक बरें करतना संतोश पावोवंक आसा हें बरेंपण विश्वास एकामेका थंय विश्वास रावचो एकामेका थंय मोग करचो एकामेका मान करचो विश्वासी रावचें हजारी जिवितांत जावं हर एका जिवितांत विश्वासीपण बोळेपण सादेपण सादो मनीस सादी बोळी कितली भागी सगळी पृथ्वी जातली तांचे दायज
स्वदमान म्हळ्यार नियंत्रण म्हाका घट्ट खाया म्हूण बगलें डायबेटीक आसा बरे गुलाम जाब आसात खाया म्हूण बगलें केलो जाल्यार काय जाता शुगर चड जाता देखून देखून कितें करी जाय नियंत्रण आसा जाय आशा बगली म्हणून खावचेंत न्ही देखून हे मतीन दवरूंक जाय निश्कळपण पवित्रपण आमी सांबाळूंक आसा मनसुगी म्हजें स्वतंत्र आसा म्हाका कशेंय वशेत कशेंय वस्तूर घालना वशेत म्हळ्यार जायना मनसुगी सांबाळीची पवित्रात्म्याचें फळां ती मनसुगी देखून दुसरें निमाणें 12वें फळ उदार मन आस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोगास उदार जाया फकत दिवच्यान पयशान मात्र न्ही उतरांनी करण्यांनी मोगांत उदार जाया उदार काळजाचें देखून तोड म्हणटा ती बारी उदार मनाची तो बारी उदार मनास उदार काळजाचें आमी जायचे हरी एका संगतेंत तवळ ही 12 फळां आमचे थंय दिसून येतात जाल्यार आमी पवित्रात्म्याची तेंपलां म्हूण जातात ना जाल्यार आमी मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे जियेतले खोटे मनीस देवसाराचे जाता हांव देखून म्हज्या वकाच्या बोबडीन कडी बोरदोळे दामपी आमी बोवा पुरबायेचें आज देवाचें उतर आमी नियाळतना आमी मासा रक्ताच्या अपेक्षा प्रमाणे न्ही म्हाका आत्म्याच्या अपेक्षा प्रमाणे जिवन देण्यांनी भरलेले फळांनी रुतां जाल्ले सुम्याची पवित्रात्म्याची खरी मंदिरां जावंक जायची कृपे दिनी आमी सच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रावया त्रिएका देवात्या सुलमसो बाबार तुसारिया सगळी संगता सदमंता देवाक सपदवेदारा बापाक सगळा निमित्त मिजे रस्ताराक आनी जो क्रिस्ता ताचे क्लेस्पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भे संबोलो आमकां अमृतान जल्मलो 5 पिलाक तगाल ताका कर्स ताका जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो तूं जिवन जालो सरगार सोडलो सरपदेदा देवा बच्चा उजव्या बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यान ती मनसभेक करूंक येतलो सदमंता पवित्रात्म्या कतोलीक पुलीस सभे भक्तां सोयकता पातकाचें मोक्षणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमी ह्या सभावार्तान विस्वासान आमची मागणी आमच्यो गरजो त्रिएका देवा समोर आमी दवरया सर्गींच्या बापा पोय सभेचो वडील पापा लियो 14 याजाक आनी धार्मीक आनी पय तत्म्याच्या देण्या आनी फळा प्रकार जिवी सरून संवसारार क्रिस्ताक परगटूंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाधान आनी शांती आसा करच्या वावराक प्रामुख्यता दिवन देश चलोवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक पिडा दुबळीकाय आनी हेर समस्या लागून त्रास भोगतात तांकां जिवितांत भरोसो दी आनी बऱ्या मोनाच्या मनशांचो आदार तांकां सदां लाभूं दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या तरणाट्यांनी समाजीन मोगाचें जिवीत जिवोवचे खातीर पवित्र आत्म्याचें प्रेरणा घेवंक आनी ताची देणी वापरूंक जिवितांत जायतें आपणावंक तांकां फौज जावं म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या येवकारिस्ता मेजा भोंवती जमलेले आमी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आनी सकत घेवन ताच्या देणी आनी फळांनी भरलेली परमळीत क्रिस्ती जिविताची वाट सोमकोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे इगडी बोरदोळे दामपी आमी आमच्या कसकी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसला तांच्या बसोत आमी मागया पावसिल्ले दीस सुरू जाल्यात पावस आतां फाटीं गेल्लो आसा बरो पावसी आमकां पावस जावंक आमच्या क्रिस्तीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभोवंक आमी विशेश करून हे संदर्भार मागया सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दिन स्विकार कर संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव पवित्रात्मा आमकां वर्तें देणें जावन तुवें दिलाय ह्या आत्म्याच्या अपेक्षे प्रमाणे जिवंक आनी तुजे सदांच एकवटान रावंक आनी इतेस्त देण्यांनी आनी फळांनी भरलेले जावंक जायची कृपे दिनी आमकां फोव कर म्हूण मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो
दिनवाशी काळजांत्यो तुका अर्पिता आमकां सामी तुका काणी जावं दिता स्वादीक मोगान तुज्या जीव काशेता स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो बापा तुझ्या पुतान आमच्या दारोगान आपणाकच पेटयलो खुर्साचेर मोरून जेजू सांगता आमकांच पेटयता ताच्या बलिदानात वाटेली जाता स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो हुंडो आनी वायव्हाण बेदेशी आयल्या दिनवाशी काळजांत्यो तुका अर्पिता आमकां सामी तुका काणी जावं दिता स्वादीक मोगान तुज्या जीव काशेता स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादेव बाप्पा मानतात असलें साव म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातली महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या हातावा सर्वेस्पर मानून घेव भूमुगळ बाप्पा आमच्या देवा तुज्या पुताचे बसवणे प्रमाणे ताणें शिकयलेलें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यज्ञाचो गोठ आमी दिसान दीस अदीक वळखून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कडी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेली भुरगीं जावच्या तुवें दयाळपणी आपयली तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्काचो गोठ संपूर्णायेक पावयलोय आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परसांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच बाबा तूं सारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रोसून हाडलो हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादा
उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. स्वर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाच उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी तुकाच. पवित्र गडी संभ्रमता भाव बिनिनो उंड आणि वायन असले जेजूचे मास आणि रगजां बदलची पवित्र आत्म्याची घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन ह्या रितींत वांटेली जावया. बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमचे सुमिये जेजू क्रिस्ताची कूडो आनी रगत आपल्याच्या कुशेन कस्टमरान सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नवी आंदीन वाचलो ती आपल्याची सांख दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सास्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतासो गुट परगटुया सोमी जेसू जीवन जाला ओ बावरता सोगू आम्ही परगता जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो मी भक्तीपणी उडास करता आनी वचिवी तसो उडो सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास कर. लिओ सौदवो आमचो पापा पिटर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदोरू मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करे तांकां तुजी स्थगती दोन तोरलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाच्या माया संगाती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदराची आजनामतीन दवरना आत्म्याच्या कुशेप्रमाणे आमी जिवन तेस्त देण्यानी आनी फळांनी भरलेली पवित्र आत्म्याची खरी मंदिरां जावंक
देव स्वादार मागोन सुमियन शिकलेले मागणे सांगाता हातो बान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेले आमोशितां तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटान ते आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटान ते विघ्नान ते अनुवारान ते पिशडेन ते आमकां निवार ते एकूण जिवितान समाधान संतोष आमकां दी सर्कींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार का कोळतेने सर्व पदकान ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एक फोटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं माय मोगसून एक वट सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मिदी बी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमकां समेस तांच्या मोगान बरोवन मनीस जावन हे संवसारी आयिल्ली आमचे जिवीत आत्म्याच्या फळांनी आनी देण्यांनी नेटयलेलें जावं आपोवणी दितात ती शिळयेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर आमचें भाग म्हाका फोवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुण रगत म्हाका सस्ताच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन सोम्या जेजू काळजान मोज्या भरते मोगान तुज्या वोत कुरपेशी दयेन तुज्या कालते जिणयेचेर मोज्या ये सोम्या जेजू काळजान मोज्या भरते मोगान तुज्या वोत कुरपेशी दयेन तुज्या कालते जिणयेचेर मोज्या निमाण्या जीवनात उंडो मोडून मासान तुज्या बदलो आत्मीक जावन शेसांक तुवें दिलो तुज्या बुगडा सारके करून च्या आदेश सोम्या आमकां दिलो ये सोम्या जेजू काळजान मोज्या
प्रार्थुया. बापा आमच्या भोव मोगाळ सगळ्या देण्यांच्या दातारा, तुझ्या पवित्र सभे सर्गींच्या देण्यांनी तूं भरताय, तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतां घेतिल्ल्या आत्मीक पोशणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक अदीक आमकां आपल्या अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचें राज्य चलोव आनी सोडवणेचो फळ आमचे जिणेन वाडूं, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. वितेलाची मागणी 10:15 वरार तीर्स 10:30 वरार सक्रामेंताचें आरेदान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान 9 पवितेलाची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण देवस्तुती जेवणाची मांडवळ फातिमा वाड्याकारांक येवच्या शुक्रारा आमी प्रत्येक रितीन कॅन्सर किडनी आनी काळजाच्या पिडेन कश्ट केल्या भाव भयणी खातीर आनी विशेश करून डायबेटीक आनी BP असल्या पिडेनी कश्ट केल्ल्या भाव भयणी खातीर विशेष करून मागता व्हड संख्यान तुमी येवचें पेटेस्तांक आपण हाडचें. आमी घरांनी आसता हांगा शुक्राराचें मागणें जाता पयसिल्लो मस्त लोक हांगासर येता. अशें आसतना फिरगसकरान तुमी तुमची पिडा तुमची कश्ट कंत दूख घेवन सुम्या लागीं येवंक विनंती करता. ह्या मुखांतर सुम्याची भलायकेचीं बेसांवां जोडूंक तुमकां उलो दिता. येवच्या आयतारा SVPच्या संन्यासो प्रांतीय आठो हांगासर आसतलो. घरे मिठागलसो वावर आसलो परच्या दिसा अचानक म्हणले बरी हांगासर पणस हाडून दिल्ले आनी हांवें मॅसेज घाल्ली. जायतीं जाणां हांगासर येवन हो वावर केल्लो आसा. ह्या सगळ्यांचो काळजांतल्यान उपकार भोगवडटा. सकाळीं जावन सांजभर हांगा रावून घरे मिठागलसो वावर तुमी केल्लो आसा. पणस दिल्ल्या बाबो आयवन पिंटो आनी कुटुंबाचो उपकार भोगवडटा.
तशेंच सगळे मुखेलपण घेवन हे वावर करूंक आतां दिल्ल्या ऑल्विन रॉड्रिगेस तासो आनी ताका संगत दिल्ल्या समेस्त तासो काळजांतान उपकार बावडटा. तुमकां समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा. मुगाच्या भाव भयणीनो, फिरगस दिसाक तुमचे लागीं कुमोक मागरली आनी ह्या संदर्भार वाड्यावर आयलेलें दान हें आसा. आसुम साव वाड्यांत 8,200, कार्मेल वाड्यांत 4,300, कोसेस वाड्यांत 8,000, फातिमा वाड्यांत 6,400, लुट्स वाड्यांत 6,000, मिरारमाई वाड्यांत 7,000, मंती वाड्यांत 3,000, नित्यादार वाड्यांत 12,800, पंपई वाड्यांत 5,100, रुजाई वाड्यांत 12,085 आनी वेलंकानी वाड्यांत 16,100 अशें ಒಟ್ಟು आयलेलें दान 89,400 आनी खर्चले जावन आसात प्रति रितीन जेवणा बाबतीं सर्व जेवणाक जावं पुरो मांस, प्लेट्स, पप्स आनी इत्यादी सर्व आयस्क्रीम इत्यादी सगळें जेवणाक खर्चले 32,820. स्टेज प्रोग्रामाक जावं पुरो सन्मान, शॉल, फ्रुट्सां, प्रायजां इत्यादी सगळे खर्चले 15,358. तशेंच पाद्रेपांक टीए तशेंच कामगारांक सांबाळ दिल्ले 15,500. ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಲ್ಲೇ 63,678. 89,400 ಅಂತಲೇ ಕಳುವೋನು 63,678 ಕಳುವೋನು ಉರ್ಲೆಲೆ ಆಸಾತ್ 25,722. ಈ 25,722 ಈ गरजेच्या अकाउंटाक घाल्यात. तुम्ही सहकार दिल्ल्या तुमकां होमवर्क केल्ल्या आदार दिल्ल्या समेस्तांक काळजांतान देव बरें करूं. आज संजेतावन बरेच तरा संजे पर्यंत हांव हांगासर आसचो ना. म्हजे बसोत मागा, तुमचे बसोती हांव मागतां. मगाच्या भाव भयणीनो, भक्तीन ह्या मिसांच्या बलिदाना वांटेली जावन पवित्र आत्म्याची देणी बेसांवां जोडून घेतिल्ल्या तुमकां समेस्तांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सुमेची भरपूर आशिर्वादां आमी मागतां. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. उबी रावया सोमयेचें बेसांव, त्रेका देवाचें बेसांव घेवंक आयती जावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सोम्यातीन वासुया तो बरो, सोम्यातीन वासुया तो बरो, सोम्यातीन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोगोरो दिन वासुया सोम्याक सर्वय काळी वागण गाव्या ताका संसकाळी. ताणी सर्गानी प्रीतम रचलेली ताका जावं महिमा सकाळी. सोम्यातीन वासुया तू बरो, सोम्यातीन वासुया तू बरो, सोम्यातीन वासुया तू बरो. मोग परिमिता सोगोरो मोगाळ पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वादी आमकां. नमान बाळूक जेजू आशीर्वाद दिया रोजारी साहेबिनी आम्हा बसोत विनंती कर. सगळी संगता भगवान क्रिस्ताचे कृपेन येवरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. समेस्तान देव बरें करूं. हॅव ए गुड डे. गॉड ब्लेस यू ऑल.